प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 10वा विसवोर वोड 22 ते 30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हिवाळेच्या समयार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली. जेजू देव मंदिरांत सोलोमोनाच्या तारागण्यात भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां, तरी तुमी भावार धरिना. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता. पूण तुमी भावार धरिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतली न्हय. म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता आनी ती सासणाक इबाड जावची. आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जंबून व्हरचो ना. तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. तो सगळ्यावन व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्या जंबून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी आयतारा दीस वाचलेलें. पूण आयज बाबो म्हणून आमी ह्या 25 आनी 26 वडीर आमी आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा ज्या लोकांक ताचे कडेन येतात आनी ताका विचारतात तूं खरेंच क्रिस्त जाल्यार, तो म्हणटा तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी भावार्थ धरिनात. जेजू ज्या लोक ताचे कडेन येता आनी विचारता तूं खरें क्रिस्त आमकां सांग, तूं खरें देवाचो पूत आमकां सांग. आनी जेजू म्हणटा हांवें तुमकां कितले फाटी सांगलां, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी भावार्थ धरिनात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना लोक जाणो आसलो की तो जुजेचो पूत आसलो म्हणून, मोरी ताची माय आसली म्हणून, ताका एक बापूय आसलो म्हणून, ताका एक माय आसली म्हणून, ताका भाव भयणां आसली म्हणून. आनी देखून त्या लोकांक जेजू एक क्रिस्त म्हणून, देवाचो पूत म्हणून तांच्या मनान तांकां सजमणी नासली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही सगळीं अजामां कोत्तालो, ह्यो सगळ्यो मिलाग्री कोत्तालो, तरी हें ताच्या हातांतलें सगळें पळोवन लोक ताचेर भावार्थ धरिनासलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा तांकां? तो म्हणटा म्हज्या बापाचे नांवीन हांव कोत्तां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता. भाव भयणीनो, जी वस्तू जेजू कोत्तालो तो ह्या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो. पूण तो आतां म्हणटा म्हज्या बापाचे नांवीन हांव कोत्तां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो कितलीं अजापां कोत्तालो, कितलें मिलाग्री कोत्तालो. लोकांक 5 उड्यांनी 2 मासलेंनी तो इतल्या हजारांनी लोकांक जेवण दितालो. मेलेल्यांक पुनर्जीवन कोत्तालो, भेऱ्यांक कान दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, सगळें बरें कोत्तालो. पूण जेन्ना तो सगळ्यो मिलाग्री कोत्तालो तो एक मनीस आसलो आनी देखून तो म्हणटा म्हज्या बापाचे नांवीन हांव कोत्तां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता. भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन आमी ह्या संवसारांत आमी म्हणटा आमी खरेंच आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार. आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी जेजूचेर भावार्थ धरता. जेजून आमकां कितें सांगलां? जुवांचो 14वा विसवोर वोड 12 म्हणटा जो लोक म्हजेर भावार्थ धरता हीं कामां कोत्तिलीं. खिंची कामां? जीं जेजून केल्लीं. बेऱ्यांक कान दिल्ले, कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, थोंट्यांक चलपाक फावो केल्लो, मेलेल्यांक पुनर्जीवन केल्लें, हीं सगळीं कामां जी जेजून केल्लीं. तो म्हणटा जो कोण ताचेर भावार्थ धरता आयज तीं सगळीं कामां कोत्तिलीं. तर भाव भयणीनो,
आयज खरें लोकांक जी आज जेजूक वखना ती खरें जेजूचेर भावार्थ दवरतलीं जाल्यार ती खंय भावार्थ दवरतलीं. जी लोक भावार्थी आसात ती जेजूची कामां करतात, जेजूच्या नांवान सगळें बरेंपण करतात, मिलाग्री वजाबां करतात, देवाचें उतर परगट करतात. तें उतर जेन्ना परगट करतकूच आतां पवित्र आत्मा तिचो राजीत जाता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी मिलाग्री जाता. तेन्नाच की लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतलो. म्हणजे जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय जाल्यार लोकांक ह्या संवसारांत 2000 वर्सां जावन आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, जेजून कामां केल्लीं ती आमी करपाक, आनी तेन्ना लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतलो. कितलो लोक आसा संवसारांत जो जेजू वखना आनी जो लोक म्हणटा आपूण जेजू वखता, जो म्हणटा आपूण भावार्थी, जो म्हणटा हांव क्रिस्तांव, जो म्हणटा हांवें जेजूचे फाटलावदार, आमी फकत उलयता, आमी फकत भाशण दिता, आमी शर्मां करता, आमी खूब उतरां उलयता, पूण आमच्या उतरांनी कांयच फायदो ना, कांयच वालोर ना, कित्याक पवित्र आत्मा तिचो राजीर जायना आनी कसल्योच मिलाग्री जायना. आनी जेजू आयज 26 वडीन कितें म्हणटा, पूण तुमी भावार्थ दवरिनात कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतली न्हय. ऐकात बरे भशेन भाव भयणीनो, 26 वडीन ही वड एक एकल्याक जो भावार्थ दवरिना तांकां म्हणटा, पूण तुमी भावार्थ दवरिनात कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतली न्हय. जेजू जावन आसा एक बरो गवळी, तो आमचे कडेन उलयता. मेंढरे एक गवळीचो आवाज आयकता, ते कोणाचे आवाज आयकनात. पूण आयज भाव भयणीनो आमी सगळ्यांचो आवाज आयकता, पूण मेंढऱ्याचो आमच्या बऱ्या गवळीचो आवाज आयकना. कितलो लोक येता, शिकयता, सगळें भाशण दिता, शर्मां दिता, काणयो सांगता, पूण केन्नाच त्या बऱ्या गवळीची खबर सांगिना. आनी देखून भाव भयणीनो आयज लोक त्या बऱ्या गवळीचो आवाज आयकना म्हणून ती आतां भावार्थ दवरिनात, कित्याक ती जेजूच्या मेंढऱ्यांतली न्हय. आनी भाव भयणीनो आमी खरेंच जेजूच्या मेंढऱ्यांतली आसात जाल्यार आमी आमच्या बऱ्या गवळीचो आवाज आयकूंक जाय, आमी खरेंच ताचें उतर आयकूंक जाय. बरो गवळी आपलें उतर उलयता, जेन्ना आमी बऱ्या गवळीचो आवाज आयकता तेन्ना तो आपलें उतर उलयता. तो बिश्टेंच थोडी उतरां उलयना, न्यूज पेपराचेर कितें सांगलां तें काणयो सांगिना, जे गव्हर्मेंटान सांगलां, हाणें सांगलां, ताणें सांगलां ती खबर सांगिना. तो फकत आपलें उतर उलयता. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी बऱ्या गवळीचो आवाज आयकता, ताचें उतरां आयकता, तेन्नाच की आमी ताच्या मेंढऱ्यांतली आसता आनी आतां आमकां एक सासणीक जिवीत जिवंक आमकां मेळटा आनी आमकां एक जैतिवंत जिवीत जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया. आमी जेजूक आमचो बरो गवळी म्हूण मानून घेवया, आमी खरेंच ताचे मेंढरे म्हूण ताचो आवाज आयकया आनी ताचे उतरां प्रमाणे चलया. आनी जेन्ना आमी करता तें खरेंच आमी ताका दाखयता की ताचो मोग करता म्हणून खरेंच तो आमचो बरो गवळी म्हणून, आमी ताचे मेंढरे म्हणून. आनी आतां आमकां सगळे देवाचे फावो जाता आनी हें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर परतून परतून नियाल करून हें उतर आमच्या काळजान रुगून आमी हें उतर दिसपट्या जिवीतांत पाडुया आनी खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.